सुमिया दिनवाशी खळसा उपकार म्हणटा जियेंत आमच्या तुझ्या बिची देया सुम्या कितें पाटी आमी दी मोगान तुझ्या सुम्या आमकां तुवें पुसला राखलाय सैन तुझ्या काळजान मौनान आमकां तुवें एकवटायलाय कोपान क्रिस्ताची सुच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडटा सुमिया दिनवाशी काळजा तुका मानता जियेंत आमच्या तुझ्या वेचीर देया सुम्या कितें पाटी आमी दी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो सुम्या देवाक अर्गां दिवंक आज आमी हांगा जमल्या. आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. देवान आमकां एका कुटुंबांत रचला आनी त्या कुटुंबाची जबाबदारी आमच्या हातांत दिल्या. ताका सायच्या पयल्या वचपांत सांपावलो एफेसकारांक बरयल्या एफेसकारांक उद्देशून सांगता तुमकां दिल्ल्या इंड्याची सत्राय करा. जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्तान तांकां घेतल्यांत आनी ताचे तुमी गवळी जावन आसात. भोव अपुरबायेचीं उतरां ही जावन आसात. कित्याक देवान आमकां ह्या संवसारांत बेश्टें रचोवंक ना. जर देवान आमकां रचलां तर एक जबाबदारीच्या जिविताक रचलां आनी जबाबदारी आसल्या मनशांक मात एका कुटुंबांत जल्म मेळटा आनी ती जबाबदारी आमकां समेस्तांक दिल्या. आतां आमी जोडया दोळे आमी धांपया. आमच्या हातीन दिल्ल्या कुटुंबाक सांबाळची जबाबदारी हांवें सारक्या रितीन पाळल्या गी. सोम्यान म्हाका कृपेवंत करून जायते फावटी ताची जतनाय घेवंक आदार दिल्लो आसता तें समजलां गी. जर आमी सुकल्या तर सोम्याचो आदार आमी मागया. ताची काकुळत आनी ताचे मोगां वरवीं परत ही जबाबदारी घेवंक ताचो आदार मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां गेल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगे सदांच संवकार मरे सगळ्या देवतांनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकुत सुमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सुमिया काकुत प्रार्थुया काकुळदारा देवा
सर्वांच्या बापा, पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ल्या तुज्या पवित्र सभेक सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी आनी आमचे मदें वेगळासार अर्थात त्यो संगती स्वार्थी बंदोन्यो सोडून एका काळजान जिवंक आनी वावरूंक आमकां बोळ दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतानी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाचे उतार. उपरांत पावलोन एफेसाच्या पयस सभेच्या मालगड्यांक म्हळें, तुमची आनी तुमच्या इंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पयस सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमलेले गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निश्ठूर सुनी वागटा येतली आनी इंडाक ग्रासिताली म्हूण हांव जाणा. तुमचेच मदले सयत थोडे उरतले आनी सिसांक आपणा फाटल्यान वण व्हरचे खातीर तांकां पडक्युऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हरेकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधवार सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सुम्या आदीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा आदीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लागता त्या दैजाची वांटेली करूंक तो संदेश शक्तिवंत म्हूण येत. कोणाय मनशाच्या रुपया वा भांगारांक नेसना वा पांगराणाक हांव आशिल्लो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगाताच्या गरजा पुरते ह्याच म्हज्या आतांच्या वावरान हांवें जोडला म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावट काण वावरून अस्कत्यांक कुमो करचे आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरिजे म्हणून सर संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां. इतलें सांगून जातास पावलान तांच्या सगळ्या सांगाता दिमी घाली आनी मागणें केलें. ते समिस्त गळगळे रडले आनी वेगमान ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें नात म्हूण ताणें म्हणल्या उतरा वरवीं तांकां भोव चड कन जाली. उपरांत तारवा पर्यंत ते ताका पावूंक गेले. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुपकार. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. कळीत कर देवा तुजें बळ कळीत कर. आमचे पासून आदी मागा केल्ली आदबातां परत्यान कर दाखय. तुका भेटोवंक म्हूण जेरुजालेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगावी रायदंड घेवन येवं. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. सरेस्वराची कीर्त गाजया. पुर्विल्ल्या काळांतून मळबार सवारी करतल्यांची स्तुती करा. ताका खाण दिया. ताचो तळो गडगड्या सारको घसता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. इस्रायलांचेर परजळता ताची महिमा. कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलेलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तोच आपले परजेक बळ आनी सकत दिता.
त्याच देवाक जावं महिमा पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. Hallelujah, 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 hallelujah. तुझे उतार सोम्या सत सतावरवी आमकां तूं पवित्र कर. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सगळ्या जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी आपली दिश्ट सर्गाक लावन जेजून म्हळें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिलाय तांकां तुज्या नांवाच्या सक्तेन तूं सांबाळ. अशें ते आमचे बरी एक जावच्याक म्हाका तुवें दिलाय तांचे सवय आसतना तुज्या नांवाच्या सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्धी जावच्याक जाचें निसांतन जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नात. आतां हांव तुजेशी फाटीं येतां. म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयेन मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशे तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायटांतल्यान राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजी उतर सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यांत. ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटलेले जावच्याक तांचे पसत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी पुरा काजाराच्या संभ्रमाक गेल्या न्ही गे. वय गे न्ही गेल्या. आतां पुरा काजाराच्या संभ्रमाक अखेर येवचें जेवण असो वेळ जाता आसतना 11:30 जावन, कित्याक म्हळ्यार लांब जाता म्हणून. पूण काजारी संभ्रमांत एक बोव आपुरबायेचे, हांव म्हज्या रितीन एक बोव आपुरबायेचे मागणें थंय जाता. एक बोव आपुरबायेचे मागणें खंयच्या घडये म्हणून सांगीत की तुमी? आं न्ही, तें काजार सक्रामेंताक घेता आसतना ओपसून दितना न्ही गे. ओपसून दितना माम या त्या चलयेचो भोव लक्षिलो जाल्लो. कितें म्हणटा, अळे ह्या चलयेक आमी मोगान वागयलां, ताका आमी ताका जाय जाल्लें दिलां. आज आमी तुमच्या हातीन करता न्ही गे. ती उतरां बोगना काळजाची बोगना न्ही गे. काळजाची बोगना उतरां मुखांत एका रुपी मागण्या रुपांत त्या मुखार आसलेल्या चल्याच्या कुटुंबाक आमी सांगता न्ही गे. उतरां ती आसात, पूण तें म्हज्या लेखान एका रितीचें मागणें जावन आसा. म्हणजे आपणाचें मून आसलें आज आमी तुमकां दिता, ताची जतन करा म्हणून. सारकें हय मू? हय, कोणाक चली आसली तांकां कोत्ता ती बोगना न्ही गे. हय, आज आयचें पयलें वचप आनी दुसरें वचप तुमी पळया गे.
कितल्या अपूर्व आहे. तुम्ही कितले पोटी वाचतात तितले पोटी सम पावलो जावन दी, जेजू क्रिस्त आमचो सोमी जावन दी. आपणाची बोगना आपणाच्या लोकां पासत ते सांगते आसात. कित्याक सम पावलोक जावन दी, जेजू क्रिस्ताक जावन दी, आमी मोगाची. आपणाचें बरेंपण कोण चिंतात, आपणाची बोगना मागण्या रुपांत तो सदांच बापा लागीं व्यक्त करता. हेचे पयलें आसा पळया की कितें म्हणटा. एफेसकारांच्या लोकांक म्हणटा, अळे तुमच्या आदीन हांवें भावार्थ दिला, जेजू क्रिस्तान तो म्हाका दिल्लो, तो तुमी बऱ्या रितीन सांबाळा. तुमच्या आदीन दिल्या हिणाक राका. अळे सुणे वागाटा भशेन तुमकां ते ग्रास येतले. जागृत करा, तुमचे मदले तुमकां देसवट येतले. आनी अशें जायनाका म्हणून हांवें दिंबी घालून गळगळ्यान रडोवन मागलां. उतरां पळया गी, बोगणां पळया गी. कित्याक सांपावलो त्या एफेसकारांच्या लोकां थंय एका रितीचो मोग. आमकां खंयच्या संगती थंय मोग आसा. आमचें म्हूण कितें आमी चिंताव त्या संगतीचेर मात्र आमकां मोग आसो. आनी जेन्ना त्या संगती ह्या व्यक्ती जावन दी ताका कितें बादाक जावन वचो म्हूण आमी एक पटी त्या संगतींतल्यान पयस वता आसतना सांगले, जागृतायेन सांबाळ, तुजी भलायकी सांबाळ म्हणटा घेना. आयच्या वांजेलाक या सोमी कितें म्हणटा पळया, पवित्र बापा तुवें म्हज्या आदीन दिल्ल्या ह्या लोकांक तूं सांबाळ. जो हांवचें 17वो अध्याय आपूण वेता म्हूण कळीत जाता आसतना सोमी आमकां एक सुरो सोडना. कित्याक आमी ताच्या मोगाचीं फळां जावन आसा. पळया म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, सोम्याचो मोग पळया गी. ताका कळीत आसा आमी अस्खत म्हणून, ताका कळीत आसा आमचें तें अवगुण आसा म्हणून. पूण कितें करता, आपणाच्या बापा लागीं मागता आनी कितें बरेंपण मागता. कितें मागता? बरेंपण मागता. कसलें बरेंपण? कशें जेजू आनी देव एक गी, तशें आमी आनी जेजू क्रिस्त एक जावच्याक. संवसारान आमकां वायटाक वर्णासतना रावच्याक. आनी आमा सोमेस आनी एक दीस ताचे सांगाता सर्गीच्या राजांत ती बाच्यावी जोडच्याक. हाच्यानी व्हरतो देव आमकां जाय गी. हाच्यानी व्हरतो भावार्थ आमकां जाय गी. कशें एक कुटुंब एका स्त्रीक आनेका कुटुंबाक ओपसून दितात, तशें जेजू क्रिस्त आमकां बापाक ओपसून दिता. आनी थिंच बोगना उतरांनी घालून मागण्या रुपान आमकां दिता आसतना आमी कितलीं भागी. त्या पासून म्हज्या मोगाळ दिसतानो आमच्या देवाचो मोग करचें आमचो खाय दोनी आमचें अस्तित्व जावन आसा. आनी जर आमी कोण देवाचो मोग खालतेपणी काळजान करना, देवाच्या मोगाची आमकां ती रूस ती गुंडाय कळना. आज त्या पासून ती वाचपां आमकां परत आपयतात. आज तुमकां वेळ मेळटा तर परत ती वाचपां वाचात, सोम्याचो मोग अणभव करात आनी ताच्या मोगांत रावन एक दीस ताच्या सांगाता बापा सांगाता एक जावच्याक आमी प्रयत्न करया. आमेन. सुकून दिता तुझ्या हातात सोम्या, स्वीकार कर तू म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. एकत्रीत म्हजो आवाज भेटून दिता, सर्वच मोची तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, हुंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हणून मागात. आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या नक्या बोयसपाच्या दावा सर्वेस्व मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या आज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापले यज्ञ आमी तुका समर्पिता ते तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी संभ्रमता. ह्या पवित्र गुठा वरवीं आमच्या सोडोनदारान जोडिल्लें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवान जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार सोडलो. अशें तांणी केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोशाच्या अनादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतल्या पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पदकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडाचा करात. बाबा तसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जीवन पनसभर वसू धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आमा सुमेसांची दया कर म्हणून हांवें मागता अंकवार मरे देवाचे मे संगती बघिवन झुजे दिसपती बघिवन धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानू वाले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले मागणे आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोच काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशान अत्रेकतल्या आमकां तुज्या उदार खाकोलतीन सर पथकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावात ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जिवनात आपोवणे मेळ्ळी. आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
बापाथान हांव तुमकां पाठयतलो तो मजतदार बापातो निवजता तो स्वता सवत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्ष दितलो आनी तुमी म्हाका साक्ष दितेल्यात म्हणटा सोमी सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां माया मोगान वांटो दिलाय. ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितर निर्मळ करून येदे वटेन तेणे जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो वचून येया. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. Somiam tuzo संदेश घेऊन कालते पोळी आम्ही सरताव मुखार तुझे सोम्या सदा पाते जिविताचे वाटेर पुढे सरता तुझी कृत्यानी आडू हर्षून कीर्ती गायता गीता संगीतान मिळून विण्या सर्वेस पोरा तुका वागंता मुखार पुता सोवे अवघार बरी आशीर्वाद देवा आमकां Bagajul Guruvei, numărăm ca orice deva, am cer spune-te, va face cu tăi și păi tăi.